अंसाबड म्हापशा रस्त्याचे कुशीक एक पोरणी इमारत जीर्ण अवस्थेत असून ती घातक जाल्या। रस्त्याचे कुशीक ही इमारत असून ह्या महामार्गाचो वापर करपी वाहन चालक आणि चलून वचपी लोकां खातीर सुरक्षेचो प्रश्न निर्माण जाला। ही इमारत मोडकळी घेवन घातक थारिल्ली असून खंयच्याय खिणाक ती कोसळपाची परिस्थिती आसा। ही दुर्घटना टाळपा खातीर संबंधित घरधन्यान योग्य ती उपाय येवजण करपाची गरज आसा। तशेंच पालिका लेगीत अशा तरेच्या इमारतींची खबरदारी घेवन उपाय काडटले अशी माहिती नगराध्यक्ष शुभांगी वायगणकरान दिल्या। इन्स्पेक्शन म्हणजे म्हाका कोणें तरी तेजे बद्दल सांगतले की डेंजरस आसा म्हणून आनी हांव आमचे वर्कर काम करता तांकां पळोवपाक गेलो सो पळयत जाल्यार खरीच ती म्हाका दिसली डेंजरस कशें। पूण अशा रितीन पळयत न्ही जाल्यार खुबशे म्हापश्यान डेंजरस घरां किंवा कन्स्ट्रक्शन आसा। पूण हेजे न्हू वेगळे पॉल्युशन डिसिजन जावंक जाय कितें तें, कारण थोड्या लोकांची अडचणी बी आसता, थोड्या आनी कितें आसा हें पॉल्युशन डिसिजन जावंक जाय। कारण ते पळयता तुमी फाटले 8-10 दिसां पयल्या की सेंट ब्रिटोस हेची पळय स्कुलाची ओनर ती पडोवन ती बायलेक कितलें हानिकारक जालें पळय तें, आनी त्या दीस हॉलिडे आसलेलें। अशा रितीन म्हणजे कशें वायट कितें जावच्या पयलीं प्रिकॉशन घेवपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता। तें पॉल्युशन डिसिजन आमी तर घेत जाल्यार घेवपाक जाय तेच्या बद्दल।